Gonna swap E10. Deva mukha rubohura hucha amche modlia favora favora sahana fokya mohogan devanam ka ektai kerya favora sahana fokya mohogan devanam ka ektai kerya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाबा भयणीनो, जितले पावटी जेजू शिकयतालो तेन्ना सरभोंवतणी नदर मारून जें कितें घडटालें तें आपले शिकवणेन हाडटालो आनी कांय पावटी पॅरेबल्स असल्यो उजार करून ज्यो ओपारी घालून हे भाशेन सर्गीचें राज कितें तें उक्तें करूंक बापाचो मोग दाखोवंक वावुरतालो. असलीच पद्दत उजार करून कांय फावटी दुसऱ्यांची मनां उजवाडायतालो. आमी आमची परगटणी वो जेजूची परगटणी आमी करूंक सोदता तेन्ना कसली पद्दत उजार करपाक जाय वो कशे भाशेन जेजूक आमी परगट्टांक जाय. आयज आमच्याच भितर वचून नियाळ करुया. जेजूची खबर हांव दुसऱ्यांक कशी सांगता. हाव डू आय मेक जीजस नोन टू अदर्स. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातक आमी ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाची बोगसडे मागुया. हांव पातकी सरपळ्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्या सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता. सर्व देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. आयचे मीस भगवंत अंतोनीच्या मनाक भेटयता. Paulo dos Santos. प्रार्थुया. कोनवडे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर आनी भावार्थान बोरवांशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. वच आनी हें उतर जेरुजल्याच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पूर अशें सांगता. तुज्या तरणाट्यापणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या होकळपणायल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. ओरोनांतल्यान कामायस करूंक नासलोले जोमलींतल्यान तुवें म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक
संस्कारलोली पोरजा आसली. ताच्या पिकाचे प्रथम फळ ती. तें खातालो तो गुन्यांवकार जातलो आनी ताका वायट जातालें. पिकाळ देसांत ताची फळां खावंक आनी ताची ग्रेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोसटायलोय आनी म्हजें दायज कांटाळाच्या करून सोडलें. सर्वेस्पोर आसा अशें याज्ञिकांनी कदींच विचारूंक ना. समूर्त राखतात तांणी म्हाका ओळखूंक ना. गवंडी म्हजेर कळपडले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हे पळय, तूं मोळबा अजाप जा, थोटाक जा. थोटाकून सारकेंच मोने राव, उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरचें 2 वायटां केलीं. ताणें बुन्यारां मारलीं. फुटकी आनी उदक दवरूंक उपकारना तसलीं बुन्यारां आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजे बोलेपण सर्वेस्परा मोळबा इतलेंच उंच. तुजे विस्वाशीपण कुपा पर्यंत पावता. उंच उंच पर्वता सारके तुजे प्रमाणीकपण. सोमदिरा वरी खोल तुजे निवाडे. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो ओमोळीक देवा मोग तुजो. देखून मनशाची भुरगीं तुज्या पाकोट्या काळ आसोर घेवंक येतात. तुज्या घरांतल्या शुभापणान ती सगळीं दादोशी जातात. तुजे घोडसाणीचे घोशघोशीत जोरींतले तूं तांकां पिवंक दिताय. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवे आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखताव. तुका ओळखूंक पावल्यांत तांकां तुजो मोग सोदांक दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक प्रमाणीकपणान वागय. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्ग राज्याचे गूट ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओंत्तलें, पूण ना ताका आसुल्लें पर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचें सवें पाडून येता. आयकून आयकून तुमकां समजचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक
कानांनी आयकोना जावंक मोनान समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निवळ जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकोना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा पळयलो कांय फावटी ल्हान भुरग्यांक एक पील ओ टॅबलेट तें चिवपाचें आसा जाल्यार आनी तें टॅबलेट तर कोडू आसा जाल्यार तें भुरगीं भायर उडयता. आनी हाका लागून थोडे फावटी ताका गोडसाण ताका कोटींग करता ओ भायल्यान ताका गोडसाण लायता. म्हणटच कित्याक भुरग्यांनी हें तोंडान पयलें घेवन हे गोडसाणीक लागून तरी हें ताका फावो आसलेलें पील ताका मेळूं. कांय फावटी जेजू शिकयतालो तेन्ना खऱ्या राज्याच्यो खबरो पोरजेक तर सांगलेले तांकां त्यो समजच्यो नासल्यो. आनी हाका लागून ताणें तर खंयच्याय उतरांनी बऱ्याक सांगलेलें देवाचें राज म्हळ्यार कितें तें तुमच्या काळजांनी आसा. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें हें तर जेजू बेश्टोच उलयलोलो जाल्यार तांकां कान आसुनूय तांकां आयकूंक येवचें नासलें के भाशेन आनी मनानूय तांच्या समजोवचें नासलें. पूण जेजू वोपारींनी सांगतालो, कित्याक वोपारींनी उलयतालो तेन्ना ह्यो वोपारी जायते भाशेन इंटरप्रेट करूं येता, जायते भाशेन जिविताक लागू करूं येता. एकूच वोपार वेगवेगळ्या मनशांनी दुसरे दुसरे भाशेन चिंतून ताचो अर्थ काडूं येता. पूण ताचो अर्थ ओ सार गरजेचो म्हूण जेजू जाणासलो. हाका लागून जे भाशेन एक आवय एक टॅबलेट दिता तेन्ना ती गोडसाण पासून आसली जाल्यार ती गरजेची त्या भुरग्याक म्हूण जाणा. कोटींग तें कसलेंय आसूं, तें गोड आसूं आंबट आसूं कसलेंय आसूं, ते भाशेन ही पॅरेबल हो वोपार कसलीय आसूं पूण ताचो सार ताचे अर्थ जेजू तांकां पावोवंक वावुरतालो. बाबडीनो आमकां वोपारींनी उलयता जेजू, पूण तेच बरोबर आयज देवाचें उतर सारकें स्पश्ट उक्तें. नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान भागी अशें जेजू म्हणटा. जायते जाणांक हें देवाचें उतर पावना. आमकां तर वाचूंक येता, आयकूंक येता, पळोवंक मेवता. जायते गांवांनी इंडियेकूच न्हय आफ्रिकाच्या देशांनी पर्यंत पयस पयस थोडे फावटी हें देवाचें उतर पावना. पूण जावं वोपारींनी जावं हरशीं हेर दुसरे वाटेन आमकां मेळटा जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. आनी तेच बरोबर आमी धर्म परगटणार जाल्यार कसलीय ना कसली पद्दत वापरून हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक पावोवंक वावरुया. जावं ते वोपारींनी, जावं ते काणयांनी, जावं ते म्हणण्यांनी, जावं आमच्या सभावान, जावं आमच्या कोरण्यांनी हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता.
दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायेक पावयलोय. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोक्तीन वोमतांव तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदविदारान सासनाच्या देवा सर्व काड्यान सर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बावर्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव. तीर बोरमाशान ताचे महिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयचे. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत पातकाचे बोगसडे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बावर्थाचो गूट परगटुया. सोनिया जेजू आमी हो उलो करतांव आनी कालसेतलें पियेतांव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टांव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतना आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धरून भितर सर्व काडी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. फावो मनान आनी तीच भक्तीन देवाचें उतर परगटूंक आमकां बोवळान करपा जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संवकार येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो पिरायेचो सांगताली आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणेरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मगुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदिला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडूकार तेन्ना सॉंग F16 Misaci betata sohopli Christa shahantin gora tolia Sorgin kurpa amchir diuli Deva kaharga atan diuya Deva kaharga atan diuya Sorgi sheunan buktan bahagli Dunya lefa arga diuya Din vasneci betu sopli Din vasneci saru shikya Din